नमस्कार, पळय प्रुडंट खबरो। म्हादय विशीं कर्नाटकाक दिल्ले चिटयेचेर खुलासो करूंक केंद्रीय मंत्री जावडेकरान मागलो 10 दिसांचो प्राझ। कर्नाटकाक दिल्ले चिटयेची खंय ताका कल्पना ना, गोंयच्या शिष्टमंडळाक जाप। म्हादयचेर गोवा फॉरवर्ड केंद्र गोंय कर्नाटक सरकारा आड एनजीटींत कर्नाटकांतले पोटवेंचणुकेक म्हादयचो बळी, विजयाचो आरोप। सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ दिल्ली आसतना दुसरे वटेन एनजीटींत याचिका। दोनापावलाच्या बोटींतल्यान नाफ्ता काडपाक म्हुर्तूच ना, आदी पंप पडलो दर्यांत, दुसरो पंप अजून ना, नाफ्ता व्हरूंक दुसरी बोटूय पावना। मिलिंद म्हणटा हफ्त्याचे भानगडींत आपूण ना। आंदोलनाक गेल्ल्या लायफगार्डांक कडेक काडून दृश्टी घेता नव्यांक। पर्यटन मंत्री म्हणटा दर्यादेगाचेर लायफगार्ड जायच, आंदोलनाक गेल्ले ड्युटेर येना जाल्यार नव्याक घेतले म्हणून चूक न्ही। सत्तरींतल्या म्हादय अभयारण्या उपरांत नेत्रावळींतल्या गांवूय पर्यावरण संवेदनशील वाठारावेल्यान अस्वस्थ। जाहीर सभेत सरकाराचो निषेध, हेर गांवांनी सभा, सरकाराक शिटकावणी। आनी गोंय सरकाराच्या कारभाराक विटिल्लो स्क्वॉश चॅम्पियन यश फडटेक साळगांवकाराच्या ग्रुपान दिली नवी उर्बा। विम्सन स्पॉन्सरशिपीचेर यूएस आनी ब्रिटीश ओपनाक यशाची नेटान तयारी। म्हादय विशीं कर्नाटकाक दिल्ले चिटयेचेर खुलासो करूंक केंद्रीय रानां पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकरान 10 दिसांचो प्राझ मागला। त्या चिटयेची आपल्याक कल्पना ना म्हूण ताणें गोंयच्या शिष्टमंडळाक सांगलां। सर्वपक्षीय शिष्टमंडळांतल्या आमदारांनी प्रुडंटाक सांगलां ते प्रमाण जावडेकरान खंय गोंयचें हीत सांबाळपाचें उतर दिलां। मोदी सरकारान म्हादयचें कांड केले उपरांत मुख्यमंत्र्याच्या फुडारपणान गोंयचें शिष्टमंडळ दिल्ली गेल्लें। म्हादयची मिटींग बरी जाली, एकदम पॉझिटिव्ह। सगळे डेलिगेशन मेळ्ळे, ताका आमी एक्सप्लेन केले, सगळे फॅक्ट सांगले, निवेदन दिलें। ओके, आनी त्यांनी आपूण 10 दिसाच्या भितर तुका पॉझिटिव्ह रिजल्ट दिता म्हूण सांगलें। ही वील रायट अ लेटर टू मी कन्सर्न विथ दॅट लेटर, त्या लेटराच्या संदर्भातलो। डेलिगेशनान आसले गोवा फॉरवर्ड, विजय सरदेसाय, ओके, त्याच्या उपरांत चर्चिल, सुदीन ढवळीकर, दिगंबर कामत, विनय तेंडुलकर, ओके, श्रीपाद नाईक, राजेंद्र केरकर आणि निर्मला सावंत, तेजी आशिल्लो। 10 दिसांनी तेंच्यांनी रिस्पॉन्ड करता। हय हय हय। आपले अप्रुवल नासतना कर्नाटकाक लेटर गेला, ती फायल खंय ताचे कडेन येवंक ना। डिपार्टमेंट लेव्हलाचेर जाला आसुंये म्हूण जावडेकर आतां शिष्टमंडळाक सांगता। धारवाडचो खासदार मंत्री प्रल्हाद जोशीन फाटपुरवण केल्या उपरांत केंद्रान क्लियरन्स दिलें म्हूण ट्विटराचेर मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत जोशीक परबी दिवपी जावडेकरूच। ताच्याच ट्विटा वयल्यान गोंयांत म्हादयचो बोवाळ पडलो। तेन्ना तें लेटर विड्रॉ करचें आनी आमी ताका सगळे नोटिफिकेशनां कितें जाय ते सगळे पेपर ताका रिप्रेझेंटेशनाचे बरोबर दिले। ओके, ते सगळे ताणें आयकून घेतलें आनी ताणें एक आमच्या लक्षांत हाडून दिलें की तें लेटर दिल्लें आसा तें आपले अप्रुवल ना त्या लेटराक, कारण ती फायल प्रोबेबली ताका येवूं नाशिल्ली, ताचे डिपार्टमेंट लेव्हलाचेरच जालां अशें। आनी आपूण ते सगळे पळयता आनी आपूण 10 दिसां भितर ताणें सांगलें आय वील टेक ए डिसिजन। ओके, पण त्यांनी 4 दीस पयलीं ते ट्विटू केल्लो न्हू की ऑन द फॉलोअप ऑफ मिनिस्टर प्रल्हाद जोशी, ते मागीर ट्वीट ताणें डिलीट केलें म्हणटाले ते। सो ताका अवेअर आसलो तो अशें आतां न्हू। नाही, ताणें सगळ्याच्या मुखार तें सांगलें, म्हणजे आमी ताका आनी क्वेश्चन केलें ना न्ही। ओके, सगळे जाण आशिल्ले न्ही ते, सगळ्या मुखार ताणें अशें सांगलें की आपल्याक तें कांय खबर नाशिल्लें। हें आपल्याक जर तुमी पयलीं सांगिल्लें कदाचित जाल्यार अशें लेटर सुद्दां एक वेळ म्हणजे वचना आशिल्लें अशें म्हणून। ओके, कितें आसा तो म्हणटा सगळ्यो फायली त्यो मिनिस्टर लेव्हलाचेर पुटअप जाता अशें नासता, एक एक फावटी त्यो करतात करून सगळ्या लेव्हलाचेर। ट्विटानूच चड बोवाळ जालो न्हू। ना, ट्वीट केल्ल्यान तें कळ्ळें सगळ्यांक, नाजाल्यार कदाचित लेटर 17 तारखेर दिल्लें तें पत्र ताजे पर्यंत पावूं नाशिल्लें फायल। ओके, एट लो लेवल कोणी तरी ऑफिसरांनी तें पत्र कर्नाटक सरकाराक दिलां। ओके, जेन्ना सगळ्यो गोश्टी ताका आमी एक्सप्लेन केल्यो आणि एक एक गोष्ट क्लॅरिफाय केली विथ डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स, आणि आमचो मेमोरंडम आमी ताका दिलो आनी तो वाचले नंतर ही केम टू द कन्क्लुजन that within 10 days he will act and he will withdraw the letter.
कर्नाटकान कितें गुड्डुलसांवां केल्यात ती तपासची म्हूण खंय गोंयच्या शिष्टमंडळान सांगलां. ओके. आणि कर्नाटकान आम्ही कितें कितें ते अनागोंदी कारभार केल्या तेही पळय, कारण स्टे आसतना त्यांनी काम चालू केलां थंय, तेही पळय म्हणटा. दुसरे वटेन बीजेपी सरकाराचो निशेध म्हूण कागदाची कमळां करून मांडवीत विसर्जन. पण प्रश्न असो आसा की जेन्ना प्रकाश जावडेकर ऑल पार्टी डेलिगेशनाक जेन्ना अपॉइंटमेंट दिता तेन्ना मुख्यमंत्र्यान नक्कीच ताका ब्रीफ केला आसतलें हो बाबा आमी अपॉइंटमेंट ऑल पार्टी डेलिगेशन कित्याक घेवन येता. सो आपल्याक खबर ना म्हणपाचो विशयच ना. सो अशें आसतना अक्षरशः हे आज अशें प्रकाश जावडेकरान उत्तर दिवप म्हणल्यार हे गोंय सरकाराचेर आनी गोंयच्या लोकांचेर एक व्हडलें थापट जावन आसा. गोंय सरकारान अक्षरशः आनी केंद्र सरकारान गोंयच्या लोकांक अक्षरशः किकोत केल्ले आसा. गोंयच्या लोकांची कांयच किंमत केल्ली ना. आनी सगळ्यात पयलीं ज्या म्हादयेक हे बुडोवंक सोदताले ह्या कमळाकूच आज आमी हांगा ह्या कमळाच्या ह्या म्हादय नदयेन आमी विसर्जन केल्लें आसा. आनी हो लढो जो आमचो म्हादये खातीर आसा हो गोंय प्रदेश युवा काँग्रेसच्या वतीन आनी तसोच काँग्रेस परिवारा वतीन आमचो चालूच आसतलो. प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवा म्हणटा गोंयकारांच्या दोळ्याक उदक लावपाचें काम चल्लां. शिष्टमंडळान खंय प्रधानमंत्र्याक मेळूंक जाय. रादर देन मिटींग जाणे हे EC इश्यू केला कर्नाटकाक त्याच मनशाक वचून हे मेळटात. खरें म्हणल्यार तांच्यांनी प्रायम मिनिस्टराक वचून मेळूंक जाय आशिल्लें जाल्यार खरें हे ऑल पार्टी डेलिगेशन जें आसा तें खंय तरी सिरियस आसा अशें आमकां दिसतलें आशिल्लें. पूण हे गेले आनी परत प्रकाश जावडेकरान थंयच्यान कितें घेवन आयल्यात 10 दिसान आपूण कितें तें सांगता हें कितें. दीस इज नथींग बट दीस इज आय वॉश. गोंयकारांची हांगा फसवणूक चल्ल्या तातूंत भितर घरबेदी म्हणटात पळय तशें घरबेदी हेच सरकार थंय आसा. अरविंद भाटीकारान म्हादय खातीर मारिल्ल्या उल्या उपरांत राजकीय पक्ष आनी संस्था एकठांय येत आसा. शिष्टमंडळ दिल्ली वता तो सगळो खंय फार्स. Main focus how to protect the interests of Goa vis-a-vis the flow of Mandovi river, Madey river आणि फुडाराक जी जनरेशन येतली तांचो इंट्रस्ट कसो सांबाळपाचो ह्या हेतून आमी ह्या आंदोलनान आज भाग घेता. काही लोक जे आसा आज भायर आसा सगळ्यांना आमच्या बरोबर, पण फुडल्या 12 तारीख बी आमी जी म्हणलां आतां ते 20 पर्यंत आमी घेतले. तातूंतल्यान आमच्या बरोबर आनीक 50 संघटना येवंक शकता. तातूंत पॉलिटिकल पार्टी येवंक शकता. आसा ही डेलिगेशनां जी आतां ऑल पार्टी म्हणून व्हेल्या पळय हो फार्स आसा. कित्याक खाण प्रश्न जो आसा जो अनुत्तरीत आसा तातूंत सुद्दां तरेतरेची डेलिगेशनां नाचयलीं ताणें. आज ह्या मिनिस्टराक मेळ, फाल्यां त्या मिनिस्टराक मेळ, परवां त्या मिनिस्टराक. हें फक्त टोलवाटोलवी आसा. आतां पर्यंत उलयलां की गोवा गव्हर्मेंट जो आसा तो पक्ष हिता खातीर गोंयच्या हिता पेक्षा पक्ष हिताक अदीक हें दिता, व्हॅल्यू दिता, महत्व दिता. फाल्यां कर्नाटकांतले 28 खासदार जर निवडून येतात आनी लोकसभेचे 2 जण जर राज्यसभेचो सोडा लोकसभेचे 2 जण जर गोंयांत येता वाय दे शूड केअर फॉर गोवा. म्हणून खरें म्हणजे 28 कर्नाटकाच्या हातूंतल्यान मातशें एक दिवप न्ही, प्रेज्युडायस्ड दृश्टिकोन दवरप हें सिद्ध केलां तांच्यांनी ह्या सरकारान. सगळी कार्यावळ, सगळें आंदोलन, सगळो संघर्श हे 2 जाण थारायतले, सुभाषबाब वेलिंगकर आणि एल्विस बाब गोबी. आनी हांव तातूंत ताणी जरी निमंत्रक म्हणलो जाल्यार हांव एक वांगडी आसतलो, तांच्या बरोबर आसतलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कर्नाटकाच्या कळसा भांडुरा प्रकल्पाक केंद्रान दिल्ले क्लियरन्सा आड गोवा फॉरवर्ड एनजीटींत तांणी सकाळीं याचिका घाली. गोंय आनी कर्नाटक सरकाराक प्रतिवादी केल्यात. सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकराक मेळूंक गेल्ले कडेन वरभरा आदीं ही याचिका. कर्नाटकांतल्या पोटवेंचणुकेक गोंयच्या म्हादयचो बळी दिवपाचें कारस्थान म्हूण विजय उलयलो. Goa Chief Minister's yesterday statement diluting the issue of diversion of Madai and the approval given thereof. There is a feeling in Goa that Goa's interests are being sacrificed at the altar of by-elections in Karnataka. Hence we have filed this case. The Goa Forward Party has filed a petition in the NGT as promised to the people of Goa. This will allow the MOEF ministry as well as the states of Karnataka and Goa and their governments to come clean and show whether they are sincere about the interests of the state.
I am thanking the team of former Advocate General of Goa, Mr. Dr. Prasad Lavande, for the quick and effective response, and for having helped the Goa Forward Party to fulfill its commitment to the people to file this case. Now the matter is in front of the NGT, so I don't want to discuss on the matter, and we hope that Goa will get justice. We are also exploring the political option by being party to the all-party delegation, which is going to call on the Union MOEF Minister Prakash Javadekar very soon. दोनापावला दर्यांत खडपार आडकल्ल्या टँकर बोटींतल्यान नाफ्ता काडपाच्या ऑपरेशनाक म्हूर्तच जुळून येना. ह्या आदी नाफ्ता काडूंक म्हूण हाडिल्लो पंप बोटीर चडयतना उदकांत पडलो आनी पेड्ड्यार जालो. दुसरो पंप अजून आयिल्लो ना. नाफ्ता शिफ्ट करूंक आपयल्ली मोठी बोटी अजून पाविल्ली ना. दुसरे वटेन हो दूषित नाफ्ता सड्यार एका प्लांटांत शिफ्ट करपाचो एमपीटीचो प्लान आमदार मिलिंदान आडायला. आनी सीएमान सांगलां की एक वेसल खंयची तरी कॅरी करपाची वेसल व्हडली येवपा आहा पळय ती मातशी डिले जाल्या कारणान काडूंक शकना. रेस्ट ऑल अरेंजमेंट्स आर मेड. कित्याक व्हडली वेसल थंय वचना. लो ड्राफ्टाची वेसल वचपाक जाय, ते काडपाक जाय, तेतून घेवपाक जाय, हांगा हाडून घालपाक जाय. आनी ते थोडेशे तेतूंतले पयल्या रावंडाक ती लेट जाता म्हणून आमचे सड्यार ते गणेश बेंजोप्लास्टाचे टँक आहा तितून घालपाक अशें चिंत्ताले. म्हाका कळ्ळ्या उपरांत हांव सीएमा कडेन उलयलां आनी तें कॅन्सल करून घेतलां. थिंगा घातल्यार ते इट इज मोर डेंजरस. सो आनी मोर डेंजरस. हांवें कितें चिंतलां ना जाल्यार आनी एकूय सोल्युशन आहा. पण सीएम आतां दिल्ली गेल्लो आहा. पण ती वेसल इज अरायविंग. इट इज ऑन द वे. एक दोन दिसांनी येयल्या उपरांत इमिडिएटली 2 ट्रीप मारल्या धाकट्या बोटीन धाकट्या वेसलान ती घेवन वयतली आवटना. टील देन दॅट वेसल ग्राउंडेड वेसल इज इन गूड कंडिशन. आतां सद्या डेंजर कांय ना. काँग्रेसीन नाफ्ताचे प्रकरणावेल्यान मुरगांवचो आमदार मिलिंदाचेर हप्त्याचो आरोप केल्लो. तो म्हणटा ह्या प्रकरणात आपूण खंयच ना. आरोप करतल्यांनी खंय पुरावे दाखोवन उलोवचे. जे आमकां वयरसून कळ्ळें तें हांवें सांगलें असलंच न्हू. इट कॅन बी नाफ्ता ऑल्सो. म्हाजेर एलिगेशन येता हांवें रोखडें कांयच फॅक्ट्स खबर नासतना उलोवच्या पेक्षा रावलो हांव. सगळे फॅक्ट्स काडला आनी आतां पासून हांव एमपीटीक बरयलां. म्हाका सगळे डॉक्युमेंट दिवचे. कस्टम्साक बरयलां आनी पोल्युशन बोर्डाक बरयलां. पूण पोल्युशन बोर्डाचें हें म्हाका बेश्टें चॅक केल्या उपरांत कळ्ळां. म्हणून म्हाका येतले सगळे डॉक्युमेंट. पूण म्हाजें हें आहा की हेचेर खंयच म्हाज्या ऑफिसांतसून किंवा म्हाजे कडल्यान आनी हांव काय त्या धंद्यान नासतना हांव कशी हाडूंक शकता हें तेंच्यांनी वीथ फॅक्ट्स एंड फिगर्स प्रूव करचें. नाफ्ता काडूंक आदी एकदां हाडिल्लो पंप बोटीर चडयतना उदकांत पडलो आनी पेड्यार जालो. दुसरो पंप अजून पावंक ना. Unfortunately, the pump that had come from Bombay, that was one of its kind in the whole of India, was sent for the same purpose. But while it was being transported via helicopter, the pump fell into the sea. That was salvaged, and they tried to fix it so that it could be used again, but it's beyond repair. So that pump now has gone back, and process is on to bring another pump which would have to be floated on the pontoon to take out the naphtha and the diesel fuel which is in the vessel. Apart from that also, a barge was also hired which would park alongside the vessel and would be pumped into the barge. पंप आनी मोठी बोट पाव मेरेन नाफ्ता काडपाचें काम कोमेस जावपाचें ना. नाफ्ताचे बोटी म्हऱ्यान मोठी बोट लागना जाल्ल्यान लो ड्राफ्ट बोट हाडून नाफ्ता काडून मोठ्या बोटीत शिफ्ट करपाचो द्राविडी प्राणायाम. मोठे बोटीक वगत जाता म्हूण पयल्या रावंडात सड्यावेले एका कंपनीचे टँकांत नाफ्ता तात्पुरते घालपाचे थारिल्ले. दूषित नाफ्ताचे लचाण आनीक सड्यार नाका म्हूण खंय मिलिंदान तेवूय आडयला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आंदोलनाक गेल्ल्या लायफगार्डांक कडेक काडून दृश्टीन नव्या भुरग्यांक घेवंक सुरवात केल्या. फोंडें स्विमींग पुलार नव्यांक ट्रेनिंग दितात. दर्यादेगांनी लायफगार्ड दवरपाची जबाबदारी दृश्टीची. आंदोलक लायफगार्ड ड्युटेर येना जाल्यार नव्यांक घेवचेच पडटले. दर्यादेगांचेर अपकिर्त जावन गोंयचें नांव पेड्ड्यार जाल्लें आमकां नाका म्हूण पर्यटन मंत्र्यान प्रुडंटा कडेन सरकाराची भुमिका स्पश्ट केली. खासगी कंपन्यां कडेन कंत्राटाचेर कामाक आशिल्ल्यांक सरकार परमनंट करूंक शकना. मात तांकां पगार आनी सवलती कंत्राटात बरयल्ल्या प्रमाण मेळटा काय ना तितलें सरकार पळयतलो. ते म्हणटात आमकां रेग्युलायज करपाक जाय सगळें गव्हर्मेंट हेजे भितर. आतां ते दृश्टीचो जे कॉन्ट्रॅक्टाचेर लेबर घेतात तांकां हांव कसो रेग्युलायज करतलो. खंयच्या हेजेर करतलो कायद्यान करतलो.
फाल्यां थंय कितें जालें कोण मेलो बुडून हाला जबाबदार कोण हाला दृश्टीन काम चालू केला दुसऱ्यांक कोणाक घेवपाचें हांकां टर्मिनेट करपाचें आनी दुसऱ्याक घेवपाचें काम चालू केलें आमी पळयतालो आमचो इंट्रस्ट आसा की आमचो कोण बुडपाक जायना गोंयकारूय बुडपाक जायना आनी ट्युरिस्टूय बुडपाक जायना आनी आमचें नांव देशान पेड्यार जावपाक जायना म्हणून तांकां कितें आहा तें बेगींतल्यान बेगीन तुमी करा म्हणून सांगलें तांकां सो तेंच्यांनी दुसरे नवे भुरगे ट्रेनींग दिवपाक चालू केलें फोंड्या स्विमींग पुलाचेर तेंच्यांनी चालू केलें हे सगळें थंय गेले आनी स्टॉप करपाक लागले हें बरोबर न्ही तुमी एक तर काम करना दुसऱ्याक तुमी स्टॉप करता आमचें नांव पेड्यार करतले गोंया भितर म्हणून तेंच्यांनी ट्रेनींग दिवपाचें काम चालू केलें आमी म्हटलें प्लीज घ्या आनी तुमी ट्रेनींग दिया म्हणून हांव म्हाज्या भुरग्यां कडेन मागता गोंयकारां कडेन की जे भुरगे गेल्यात तेंच्यांनी परत आत अशें कामाक घेवचें काँग्रेस म्हणटा सरकार करता ते सारकें न्ही आंदोलनाक गेल्ले लायफगार्ड गोंयचे भायल्यांक हाडून ट्रेनींग दिवप बरोबर न्ही बाबूची भाशा खंय धमक्यांची फोंड्या वचून जे स्विमींग पुलाचेर नवे भुरगे जे भायले म्हणजे महाराष्ट्रांतले कर्नाटकांतले हाडल्या तांकां ट्रेनींग दिवप ही दृश्टी कंपनीन चालू केल्ली आसा फोंडा थंय आमी वचून 2 दीस प्रोटेस्ट केलो जाल्यार होच आमचो पर्यटन मंत्री थंय जी इन्चार्ज आसा तिका फोन करून धमक्यो घालता की सगळ्यांक थंय ट्रेनींग करपाक अलाव करपाचें ना जाल्यार तूं तर अलाव करना आपूण पुलीस घालून थंय अलाव करतलो सगळ्यांक म्हणजे ही जी दादागिरी ताणें आज चलयल्ली आसा तिका आमी काल चॅलेंज केल्लें त्या प्रमाणे ताणें आज परत स्टेटमेंट काडला आनी परत एकदां धमकी दिता तो 7 दिसां भितर तो सगळ्यांक जॉयन जावंक सांगता आमचो एकूच मुद्दो आसा की ही दृश्टी कंपनी आसा हे कंपनीक हे प्रोटेक्ट करपा खातीर हे सगळे जाण वावुरतात सरकार वावुरता एका भशेन आनी हो पर्यटन मंत्री सामको ताका सपोर्ट करता ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट जानेर ते आतां मेरेन वाळपय हेल्थ सेंटरांत 13 डेंग्यू दुयेंती मेळ्ळ्यात ह्या म्हयन्याक खंय आतां मेरेन 2 दुयेंती मेळ्ळ्यात अजाप म्हणल्यार हे सगळे दुयेंती खंय वाळपयच्या भायर काम धंद्याक आसतात तांणी तो डेंग्यू शारांतल्यान हाडला काय तांकां गांवांत डेंग्यू जाला हाचो वाळपयच्या आरोग्य केंद्राच्या वैजकी अधिकाऱ्यांक दुबाव तरी लोकांनी सादूर आनी जागृत रावचें म्हणून उलो वाळपय आमकां जानेवारी ते आतां नोव्हेंबर पर्यंत 13 पेशंट सस्पेक्टेड म्हणून मेळिल्ले आसा आनी जे मनीस मेळिल्ले आसता ते चडशे दुसरे कडेन काम करतात चड म्हणल्यार सगळ्यात कशें आयल्या तितलें आमकां दुसरे कडेन काम केल्लें आसा आनी तेणें रिपोर्ट केल्लें आसा हांगा एकूच पेशंट आमकां मेळ्ळा पूण तो सुद्दां पणजे काम करता आनी हो डेंग्यू व्हायरसा खातीर जाता 4 व्हायरस आसा ते पूण ते ताजे सिमटम्स कितें जाणा जोर येता बाकीच्या हांकां दुयेंसां कसो येता तसो जोर मातसो चड आसता हाय फिवर मागीर दोळ्या फाटल्यान दुखप मागीर जॉयंट एक जाता आनी 1-3 दीस बीन जाले की मागीर रॅश येता आंगार ते ताचे रॅश म्हटल्यार हें सेकेंडरी इन्फेक्शन जातल्यारूच ब्लड सुट्टा आंगान भायर इनक्रीज परमेबिलिटी जाल्ले कॅपिलरी ताका लागून ते सिमटम ताजे येता आनी 7 दिसां भितर तें आपुणूच सारकें जाता डेंग्यू कितें आसा ट्रिटमेंट असो कांय ना सगळे सिमटोमॅटीक ट्रिटमेंट आनी दुसरें म्हटल्यार आमी तांकां एस्पिरीन ब्रुफेन तसल्यो गुळयो घेवपाक दिना फक्त पॅरासिटामॉल आनी सिमटोमॅटीक आनी भरपूर तांकां हायड्रेशन करतात सो दीस मंथ ह्या मंथाक 2च पेशंट आमकां पॉझिटिव्ह मेळ्ळा तांकां आमी एडमीट बीन करून तांकां सगळें हायड्रेशन बीन दिवन ऑलरेडी तांचे प्लेटलेट बीन स्टेबिलायज जाल्ले आसा सो ते डिस्चार्ज जाले म्हादय अभयारण्यातले 70 उपरांत नेत्रावळीचो लोकय पर्यावरण संवेदनशील वाठारावेल्यान अस्वस्थ आदींच ती अभयारण्य लोकांक मानवल्ली नात आतां थंयच्या गांवचे गांव पर्यावरण संवेदनशील घोशीत केल्यार जगप कठीण जायत म्हूण लोकांक भंय अभयारण्यांनी लोकांक फक्त आशिल्ल्या घरांचो विस्तार आनी रिपेर करूंक मेळटा सरकारान गोंयच्या अभयारण्यांतले एकूण 70 गांव पश्चिम घाटा खाला पर्यावरण संवेदनशील म्हूण केंद्राक रिपोर्ट धाडला जे आज 20 वर्सां येयली आमी थोडे नरमायेन घेतले आमी आक्रमक जालना हेजो फायदो आतां इको सेन्सिटीव घाण तांकां वाट मेळ्ळी आसा हो पश्चिम घाटाचो बेल्ट हो संपूर्ण भाग अभयारण्या भितर आनी इको सेन्सिटीव भितर वाचलेलो आसा जाल्यार जमीन उरली खंय चड करून सांगे केदें सावडे तुगेले चड वाळपय आनी म्हणजे जंगल पळया त्या भागाच्या लोकांचेर सामकें येयला गळ्या धरतून काय ना सरकार तू चिटीचा मुखाय ना आणि तू वार घालताय मुखाय ना एग्रीकल्चर म्हणे एग्रीकल्चर का वार केले
शुगर कॅन काबार मात खावप कितें गोंयकारांनी हे 10 वर्सां घडली हे सगळ्या लोकांक घेवन म्हणजे म्हाका दिसता चडांत चड हे बेळ्ळाक आमचे सावड्डे मतदारसंघ आसताले वाळपय आसताले हे सगळे लोकांक त्रास जाता. सांगे मतदारसंघ 75% वयता, लोकसंख्या ही वाडत आसा. वायल्ड लायफ आमकां नाका म्हणना, पण वायल्ड लायफ खंयच्यान करपा जाय ते आमच्या लोकांनी ह्या गांवांत रावपी लोकांनी सगळो रिपोर्ट सगळो दिल्लो आसा, दाखोवन दिल्ले आसा. आनी सरकाराक आमी एक निवेदन दिवया. म्हाका दिसता आमी एक पयलीं एक निवेदन दिवया आनी आमी ताका एक टायम दिवया. अमकोच एक टायम भितर जर आमचे तुम्ही हे प्रश्न फाटी घेयना, हो जून आसा तो फाटी घेयना जाल्यार आमकां सगळ्यांक भुरग्या बाळांक घेवन रस्त्यार येवपा पडटलें आनी ताका सरकार जबाबदार आसतलो. वायल्ड लायफ सेंच्युरी पयलीं डिक्लेअर केल्या 1999 आनी जो माजलकार कमिटीन जो रिपोर्ट दिल्लो 2007 ते रिपोर्ट तेणें परतो रिकन्सिडर करचो. त्या रिपोर्टाक डायरेक्टली सांगले ह्यो विलेजी जितून प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा आनी तांकां जे क्रॉप प्रोडक्शन आसा, जे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस केल्लें आसा, तितूंत तेमी वायल्ड लायफ ती डिक्लेअर करची न्ही, डिलीट करची अशें म्हणून तेंचे सगळे आमचे सगळे नेतुले लोकांचे तो रिपोर्ट आसा आनी तो रिपोर्ट तेणें कन्सिडर करून ही डिलीट करची. आमचे सगळे जे सांगे तालुक्याक जितलेय गांव जे इको सेन्सिटीव झोना येता, आमी सगळ्यांनी एक जावन एक फोरम करचो पडटलो आनी ह्या फोरमा अंडर आमकां गव्हर्मेंटाक जागो करचो पडटलो, जेणे करून आमच्या फुडल्या पिळगेक हो त्रास जावचो ना. प्रुडंटा खातीर नेत्रावळीच्यान मयूर नायक. सिजनाची पहिली क्रूज बोट गोंयांत पावली. सुमार 1200 टुरिस्टांक घेवन मस्कटा सावन आयिल्ली क्रूज MV आयडा विटा आयतारा MPTचेर लागली. बोटीचेर 400 जाणांच्या तारवटींचो पंगड. GTDCन पारंपारीक पद्दतीन विदेशी टुरिस्टांक येवकार दिलो. देशी क्रूज आंग्रिया आनी कर्णिकाची खंय सप्टेंबरा सावन यो वच सुरू जाल्या. आमची फर्स्ट क्रूज फॉरेन क्रूज शीप येयल्ली आसा. तेजेर 1181 पॅसेंजर्स आसात आनी तेजेर 406 क्रू मेंबर्स आसात. ही मस्कटच्यान येयल्या आनी ही फर्स्ट फॉरेन शीप आयल्या ह्या सिजनाची. हाज्या पयलीं आमची कर्णिकाय सुद्दां चालू जाल्या सप्टेंबराच्यान. आज ही क्रूज शीप आयला आनी आजच्यान आमचो क्रूज सीजन सुरू जाला आनी शीप मस्कट टू गोवा आयला ही शीप आनी 1200 पॅसेंजर्स आसा, 400 क्रू. संजीवनीची वाट लायली तशी सरकारान गोवा डेरीची वाट लागूंक दिवची न्ही म्हूण दूदकार मागतात. डेरीचें वेवस्थापन सारकें चलना. डेरी बरी चलूंक शकता, मुद्दम डेरीक वयर सरूंक दिनात म्हूण आरोप. लाखांनी रुपयांची वसुली जाल्ली ना. गरजे भायर स्टाफ भरला. गोरवांची खावडूय भायर वेळार मेळना. दूदकारांकय पिट्टात. सरकारान लक्ष घालचें म्हणून दूदकार मिडिया मेरेन पावले. आज खावडीच्या प्लांटाचेर आमची अशी परिस्थिती जाल्या की आमी जे दूदकार आसा ह्या दूदकारांक टायमार आमकां पॅलेट पेंट मेळना आनी आमच्या निदर्शनाक अशें आयलां की आमचे जे खावडीचो कारखानो आसा तो मदीं मदीं बंद पडत आसा. म्हणजे हाजो अर्थ असो जालो की थंय जें कितें प्रशासन चल्लां पळय हें प्रशासन सारकें ना म्हणून ताजो हो असो इफेक्ट आमच्या दूदकारांचेर येता. प्रशासनाक दिसता आसत कितें की एक दीस खावडीचो कारखानो बंद उरलो जाल्यार कांयच फरक पडचो ना म्हणून, पण आमचे जे दुदाचेर फरक पडटा ताचें जें नुकसान आमकां जाता काय ना तें आमकां कोणूच भरूंक दिवचो ना. हो विशय जनरल बॉडीनूय मांडिल्लो की आमकां जी खावड आसा ही खावड इन टायम आनी आमच्या ऑर्डरी प्रमाण आमकां ती पावोवची. सरकारा कडल्यान आमकां अशें जालें की नोकर भरती ही हाच्या फुडें जावची ना डेरीन म्हणून अशें आमकां उलयलें गेलें आमचे कडेन आनी परत आशिल्ले तशे 8 जाण भरले डेरीन. भले ते डेली वेजीस आसतले पूण ते भरले न्ही. जेन्ना तो लॉस जालो पळय ताज्या नंतरूय हे भरले गेले. ऑलरेडी स्टाफ एक्सेस आसतना 8 जाणांची आनी कित्याक गरज. 3 म्हयन्या पयलीं तुमी जनरल बॉडी जावच्या पयलीं 1 म्हयनो 1.5 म्हयनो पयलीं हे भरल्या. जी नोकर भरती जाल्ली ताजेर खुबशे थंय डिस्कशन जालें जनरल बॉडीन.
ती नोकर भरती खरोखर डेरीक परवडण्यासारखी आसा काय कितें. म्हणजे हाजो अर्थ असो जालो की हाजी म्हणजे आमचो तरी असो हो मनान आमकां अशें दिसपाक लागलां की हाजी आतां म्हणजे असो प्रशासक बसून हाजी बी शुगर फॅक्टरी करपाची तयारी जाल्ल्या काय कितें. कित्याक शुगर फॅक्टरी म्हणजे धवो हत्ती जाला म्हणून सांगतच सुटला गव्हर्मेंट. म्हणजे धवो हत्ती आसा अशें म्हणटात. म्हणटकीर गोवा डेरी ही धवो हत्ती करपाची गरज ना. गोवा डेरी जर चलतली जाल्यार हे जे लॉसीस म्हणजे कशे हे क्रिएटीव लॉसीस म्हणजे कशें मार्केटिंगांतल्यान फंड हे वसूल जावप ना. लाखांनी रुपयाची वसुली आसा ह्या कॉन्ट्रॅक्टरां कडल्यान. लाखांनी नेस्ले कंपनीचे तो कॉन्ट्रॅक्टरान 13 लाख रुपया दिवचे आहा अजून. तेचेर कंप्लेन सुद्दां 7 लाखाची केल्या तेणी. म्हणटकीर हे सगळें आमी जनरल बॉडीच्या वेळार निदर्शनाक हाडून दिलां. ताचेर अजून कारवाई जायना. अमिताभ बच्चन इफ्फीचें उक्तावण करतलो. इफ्फींत पयलेच खेप कोंकणी फिल्मां खातीर खासा सेक्शन आसतलें. 7 कोंकणी फिल्मां दाखयतले. सावथ इंडियन स्टार रजनीकांताक इफ्फीचो भांगरा महोत्सवी स्पेशल आयकॉन पुरस्कार जाहीर केला. केंद्रीय म्हायती वितरावणी मंत्री प्रकाश जावडेकरान दिल्ली मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता बरोबर इफ्फीचेर पत्रकार परिशद घेतली. 20 नोव्हेंबरा सावन गोंयांत इफ्फी. गोवा की कोंकणी फिल्म्स 7 कोंकणी फिल्म्स को दिखाया जाएगा. तो गोवा में इतने सालों से फिल्म फेस्टिवल होता है लेकिन कोंकणी फिल्मों का अलग सेक्शन नहीं था, वो हम दे रहे हैं. और इस बार गोवा सरकार ने 4 एडिशनल स्क्रीन्स दिए हैं, तो लगभग 100 ज़्यादा फिल्में देखने का मौका लोगों को मिलेगा. पर्र अख्खें गोंय आकाशदिव्यांची सर्त फुडल्या वर्सा सावन कर्नाटक आनी महाराष्ट्राक उक्ती करतलो म्हूण कळंगूटचो आमदार मंत्री मायकल लोबोन घोशणा केल्या. अंदू वर्सा पर्रा सिटीजन फोरमान घेतिल्ले सर्तीक बरेपैकी प्रतिसाद मेळ्ळो. सुमार 1800 जाणांनी आकाशदिवे घेवन सर्तींत वांटो घेतिल्लो. आमी 1750 प्लस क्रॉस केल्ल्या. येता ते वर्सा आमी वी वील आस्क सावंतवाडी, दॅट इज महाराष्ट्रा, सावंतवाडी जावं तेजो बांदा जावं द एरिया इन द कोंकण एरिया ऑफ महाराष्ट्रा अँड कर्नाटकाची जी बाग आहा कारवार आनी लागीं जी एरिया आहा आमकां गोवा बॉर्डरीक टच करून तांकां आमी इनवायट करतले. सो इट वील क्रॉस द बॉर्डर्स ऑफ गोवा अँड गो इन टू कर्नाटका अँड महाराष्ट्रा. अँड वील टेल द पार्टिसिपंट्स यू कम with your Akash Kandil, make it at home, bring it here, display it and show the togetherness. हो जो उजवाड पोर्रांसून स्टार्ट जाता दिवाळीचो हो आख्ख्या गोंयान आनी आख्खी इंडियेक वचोनी, ही आमची मॅसेज. संस्कृती आमची वाडपा खातीर अशी ताका हेल्प जातली. कित्याक आकाश दिवे आमी दिवाळेक नरकासूर जे वध जाले उपरांत सकाळ लायतात, ही गजाल वेगळी. पूण आकाश दिवे एका पर एक आकाश दिवे हांगा आसप म्हळ्यारच तातूंतल्यान एक भावीक आसतात, लोक आसतात, भोवती लोक आसतात, तांकां एक प्रोत्साहन मेळटा की कंपिटिशन आहा म्हळ्यार एका पर एक दर्जेदार अशे आकाश दिवे हांगा पावतात. आंतरराष्ट्रीय नाम न जोडपी यश फट्टेक शिवानंद साळगांवकाराच्या विम्सन ग्रुपाच्या स्पॉन्सरशिपीन नवी उर्बा मेळ्ळ्या. 17 वर्सां पिरायेच्या वास्कोच्या भुरग्यान हालींच 3रे खेप राष्ट्रीय स्क्वॉश ज्युनियर वस्तादपण जोडलां. गोंय सरकारान ताका कांयच आदार केल्लो ना म्हूण यश बेजार आशिल्लो. आतां साळगांवकाराच्या स्पॉन्सरशिपीक लागून ताका नेट मेळटलो. यश आतां US आनी ब्रिटीश ओपनाचे तयारेक लागला. Feels very good to get the backing from Vincent Group, from Sir Shivanand Salgaonkar. Now I have realized that the Goa government is useless completely, and no point of relying on them. But it's like so many years past, so many years. My dad, Dilip Bhatt, has been supporting me, and there was never any problem, lack of funds, and also people around me like Sir Vijay Chogale was
has always been supporting me, and now that so Shivanand Salgaonkar has come in, I'm sure it's going to help me a lot in achieving my goals. I'm heading to England for my training. For a month of training, and hopefully this training will help me a lot in the US Junior Open and British Junior Open, which are to be held in USA and UK towards the end of the year. Looking forward to doing well in there. इतल्यान एक बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाचो ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.